नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. टीएमसीची सुप्रीमो ममताची बीजेपीक ओपन चॅलेंज. खेला होबे बीजेपी हटावाची घोषणा. पणजे टीएमसीचे जम्बो इंडक्शन जिखल्यार खंय बंगाला सारक्यो स्किमी गोंयांतय. वेंचणुके आदींच टीएमसी गोंय विधानसभेत आमदाराची एंट्री. चर्चिलाचो एनसीपी मर्जराचो दावो. बाणावले ममताचे सभेत टीएमसी एंट्री. एनसीपीचो अध्यक्ष म्हणटा मर्जर जावंक शकना. जॉब स्कॅमाचेर विरोधक आक्रमक. आप मागता ज्युडिशियल चौकशी. काँग्रेस म्हणटा सीबीआय. गोवा फॉरवर्ड जाल्ले हायकोर्टांत आयोगा कडेन. बीजेपीन धुकल्ले मुख्यमंत्र्याचे. 800 कोटींचो विश्वनाथ कॉरिडॉर उक्तो. 5 लाख चौकण फिटांत मंदिर विस्तार. काशी अविनाशी औरंगजेबाक उपाय करूंक शिवाजी. इलेक्शन मोडांत यूपी प्रधानमंत्र्याचे शिनार. आणि पर्रीकाराचो वावर अजून लोकांचे यादींत. मुख्यमंत्री म्हणटा सरकार तेच दिशेन. मायकल म्हणटा पर्रीकाराची पोकळी अजून भरना. जयंतीक पर्रीकाराक आर्ग. टीएमसी सुप्रीमो ममताची बीजेपीक ओपन चॅलेंज. खेला होबे बीजेपी हटाव म्हूण पणजे घोषणा. पणजे टीएमसीचे जम्बो इंडक्शन. ममता म्हणटा बंगालच्या मानान गोंय सामकें ल्हान. बंगाल सारकेल्यो स्किमी गोंयांत सहज हाडूं येतात. टीएमसी जिखल्यार प्लान करतली. ती रेल्वे मंत्री आसतना खंय कोंकण रेल्वे हाडिल्ली तेन्ना तिचो राजकीय प्लान नाशिल्लो. आतां गोंयच्या राजकारणांत देंवल्या. खेला होगा बीजेपी का खिलाफ में. खेला होगा खेला होबे गोवाते की बोले कि खेला कोणची नकी खेल जतलाओ बीजेपी हटाओ. हो गया हमारा स्लोगन. टीएमसीची सुप्रीमो ममता बॅनर्जीन बीजेपीक ओपन चॅलेंज दिल्या. गोंय राखूंक खंय टीएमसी. रेल्वे मंत्री असताना ममतान खंय कोकण रेल्वे हाडिल्ली. टीएमसीची पणजे जम्बो इंडक्शन कार्यावळ. और हमारा ये जो आज रेल एक्सीडेंट से बचा है किसके लिए? मडगांव के लिए. कौन ने किया है? कोंकण रेलवे. और उसको उद्घाटन कौन किया? मैंने किया. उसको इंस्पिरेशन कौन दिया? मैंने दिया. मैं जब रेल मिनिस्टर था मैंने मडगांव में आया था. ये हमारा पास नया नहीं है. तब तो मेरे को इलेक्शन लड़ने का बात भी नहीं था. कौन जानता भविष्य में क्या होगा. आज मौका मिला आ गया. इतने सारे लीडर आप लोगों के पास है और क्या चाहिए. ये सब मिलजुल के करेंगे. आप लोग जो नीचे में बैठा है आप यू आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप लोग मिलजुल के करेंगे पहले तो मन पे विश्वास रखिए. हमको करना है, हमको दिखाना है, हमको जीतना है. अभिषेक बॅनर्जीन टीएमसी आणि बाकीच्या पक्षांतलो फरक सांगलो. But what is the difference between Trinamool and others? Trinamool will not sell its soul to the BJP. It will not sell its spine cover. This is the basic difference. टीएमसीची मंगळारा अस्नोड्या मिटींग जातली. उपरांत ममता परत बंगालाक वचपाची. खेल जतलाओ बीजेपी हटाओ. वेंचणुके आदींच टीएमसीचो पयलो आमदार गोंय विधानसभेत. एनसीपीचो आमदार चर्चिल म्हणटा एनसीपी विधिमंडळ गट टीएमसींत विलीन. तो खंय आतां टीएमसीचो आमदार. विधिमंडळ सचिवालयान विलिनीकरणाची अधिसुचोवणी काडली काय टीएमसीचें खातें विधानसभेत उक्तें. बाणावले टीएमसीचे सभेत ममताचे हजेरेंत चर्चिल आनी धू वालांकाची एंट्री. एनसीपीचो प्रदेश अध्यक्ष जुजे म्हणटा मर्जर जावंक शकना. टीएमसी मर्जर.
बंगाली टीएमसीची वेगळीच चाल. वेंचणूक लढय नासतना आपलो एक आमदार गोंयचे विधानसभेत पावयलो. एनसीपीचो एकोडो आमदार चर्चिलान ताचे टीएमसीत विलीनीकरण सभापतीगिरीत सर कळीत केला. मत जाता म्हण सांगपा नाका. मत जावपाक टीएमसी कडेन एनसीपी कडेन रिजायन जालो तूं. एनसीपी रिजायन जावपाक जाय म्हाका. ना एमएलए पो. अरे तुमकां शिंगोच पडलें पॉलिटिक्स. तुमकां पडलें शिंगोच बरें मत जावपाचें कारण कितें? हांव 100% हां एकलोच तो आसा लेजडी. हय 10 जाणां पळय गेल्या भितर काँग्रेसचे दॅट 2/3 हय तांकां मज एक्सेप्ट केल्या. हय 2 जाणां पळय गेल्या पयले ते कितले चड तांकां एक्सेप्ट केल्या. हय आय एम 100%. सांजे बाणावले ममताची खासा मिटींग दवरून चर्चिलाचे इंडक्शनाची फॉर्मालिटी केली. खेळ जातलो खेळा होवे खेळ जातलो politically against BJP. Everybody wants that BJP must go, not only from Goa, from UP, from Punjab, from India. They have changed the history in so many places. They are changing the history also. If they continue, my professors, my teachers, my social network, whoever is working, social sector, they know how they are destroying the history even. पण जेन्ना चर्चिल मुखार वयता तो चिंतून वयता. राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणटा चर्चिलान केला ते बरोबर न्ही. जो नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो इवन एमएलए आहा तेजन पार्टी केन्नाच दुसरे पार्टीन मार्च करूं म्हणटा ते जायना. आनी जरी तर हे पार्टी मार्च करपाची तर उलयला जाल्यार ते सारके न्हू. And we have taken a decision to go to the Speaker's office and file a petition, file an application before him, telling whatever Churchill has submitted as a resolution that is absolutely blatantly wrong, illegal, and we would urge the Speaker and appeal the Speaker via the letter we have already drafted. We are going to go to the Speaker's office. PWDs नी दरेक खात्याच्या रिक्रुटमेंटांत फ्रॉडां हायकोर्टाचे जुईज नेमून चौकशी जाय म्हूण आप मागता. काँग्रेस म्हणटा सगळे पोस्ट स्क्रॅप करात. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान पोस्ट भरचे. CBI चौकशी करात. राज्यपालाक फिर्याद. बीजेपीचे मायकल बाबू पार्टीचे प्रदेश अध्यक्षानय इशू मुख्यमंत्र्याचेर धुकल्लो. गोवा फॉरवर्ड हायकोर्ट वेंचणूक आयोगा कडेन चल्ले. आप हायकोर्टाचो रिटायर्ड जुईज नेमून ज्युडिशियल चौकशी मागता. I call upon the government to immediately, within 24 hours, appoint a retired High Court judge to hold a judicial probe into these manipulations which are there, or admit that as a chief minister, as a government, you are part of these manipulations, that you are playing with the people of Goa. खूपशा जाग्यांचेर CCTV आसा. कोण कोण खंय खंय वताले त्यो CCTV तुमी तपासच्यो. आमचे कडेन मागचे न्ही ताचो रेकॉर्ड. काँग्रेस म्हणटा पोस्ट स्क्रॅप करून स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान परत भरचे. घडला ताची CBI चौकशी करात. गव्हर्मेंटान जे पोस्ट अशा पद्दतीन भरल्या म्हणजे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जातकीर जे पोस्ट एडवर्टायजमेंट करून भरपाचो प्रयत्न जाला ते सगळे पोस्ट स्क्रॅप करचे. हाजे टोटल सगळो डॉक्युमेंट्स हे सगळे ताब्यात घेवपाक लावचे. ताजी इन्क्वायरी CBIचे मार्फत जावची आनी रिक्रुटमेंट प्रोसेस फूल हो स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या मार्फत करपाचे डिमांड आमी आज गव्हर्नरा कडेन केल्लो आसा. This is the case. It is of total corruption, and such type of case has to be the government has to take action and show its the reality. What is the check of reality on every Goan youth
that is aspiring for a job. This is the fit case for the vigilance. Vigilance could have taken this suo motu, but vigilance are daring na, कारण it comes under the chief minister. सरकारातल्या आमदार मंत्र्यांनी फाफडून सुरू केला मायकल बॉट दाखयता मुख्यमंत्र्याक. मुख्यमंत्री needs to step in and check in this aspect because minister for PWD हो वेगळो आहा आनी चीफ मिनिस्टर तितून डायरेक्टली आपूण इनवॉल्व जावंक ना. ह्या टायमार इनवॉल्वमेंट तेजें आसचें आनी क्लियर देर जर इट इज जस्ट एन एलिगेशन जाल्यार दॅट ऑल्सो शूड बी क्लियर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर. गोवा फॉरवर्ड फिर्याद घेवन चालल्या हायकोर्ट आनी वेंचणूक आयोगा कडेन. आमी हायकोर्ट आनी इलेक्शन कमिशनाक पेटिशन करपाचें आहा. बाबूश मोन्सेरातान क्लियरली सांगिल्लें आहा की पयशे घेवन नोकऱ्यो दिल्या. आमकां इन्फॉर्मेशन आहा ते भशेन BJPचे लिडर वर्करांक नोकऱ्यो दिवपाक रोकड जाल्ल्या. आज आमी ट्राय करता. इलेक्शन कमिशनाक आमी सांगतले पळय एक इशू असो आहा नोकऱ्यो दिवप आनी इलेक्शना भितर रिलेशन कितें आहा. वाय शूड जॉब्स बी रिलेटेड टू इलेक्शन. इलेक्शन येता म्हणून बेगीन नोकऱ्यो म्हळ्यार कितें. बाबू म्हणटा आपूण हातूंत ना तो पक्षाचेर धुकलून मेकळो. आम्ही केन्ना पयशे घेवन नोकरी दिना. जेली 4 इलेक्शनां जिखला सगळे फुकट नोकऱ्यो आनी दुसरें तें बाबू शर्मा मत तें म्हाका खबर ना. तेणें पार्टीचोच आमदार दुसऱ्या आमदाराचेर पार्टीच्या एलिगेशनां करता ते पार्टी पळयतली पार्टी डिसिशन घेतली. BJPचो प्रदेश अध्यक्षूय मुख्यमंत्र्याचेर धुकलून मेकळो. हांव तांचे कडेन ह्या विशयाचेर डिस्कस करता त्या नंतर कारण एक्झॅक्ट कारण तो पार्टी रिलेटेड जरी म्हटल्यार तुवें पण तो बेजिकली सरकाराच्या हाच्या संदर्भातलो बरो विशय आसा. काशी अविनाशी औरंगजेबान आतंकी इतिहास घडयलो ताका उपाय करूंक शिवाजी आशिल्लो. इलेक्शन मोडांत आशिल्ले UPंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन वाराणसींत शिनाल दिलें. 800 कोटी मोडून काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर बांदला. 3000 स्क्वेअर फिटाचो काशी विश्वनाथ मंदिराचो आवाठ 5 लाख चौखण फीट विस्तारला. गंगेत अर्गी दिवन प्रधानमंत्र्यान काशी विश्वनाथाक अभिषेक घालो. सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम ते गोपाल चूड़ामणे यायुधं जमनो अस्तुत्यायुधं अस्मात्लेपनं समर्पयामि प्रियायश्च मे धूमाश्च मे असुराश्च मे जतेन कमन्तां विध्यन्धनुः कपर्दिनो आदेशन्नस्य या इखव. काशी तो अविनाशी है. काशी में एक ही सरकार है जिनके हाथों में डमरू है उनकी सरकार है. अब मंदिर और मंदिर परिसर में 50, 60, 70 हजार श्रद्धालु आ सकते हैं. आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए. औरंगजेब के अत्याचार उसके आतंक का इतिहास साक्षी है. जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है. स्वच्छता, सृजन आणि आत्मनिर्भर भारताचो त्रिसूत्री संकल्पाचो प्रधानमंत्र्याचो उलो. हमारे देश के लिए 3 संकल्प चाहता हूं. पहला स्वच्छता, दूसरा सृजन और तीसरा आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास. मनोहर पर्रीकारान सामाजिक आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर मळार केल्लो वावर अजून लोकांक याद आसा. सरकार सध्या तेच दिशेन पावलां मारता. मुख्यमंत्री उलयला. पर्रीकाराचे 66वे जयंतीक गोंयभरच्यान आर्गां. कोविडाक लागून खंय पर्रीकाराचें स्मृतीस्थळ पुराय जावंक वेळ लागलो. मायकल म्हणटा पर्रीकार गेल्ल्यान जाल्ली पोकळी अजून भरूंक ना. आज त्यांचो स्टॅच्यू आणि त्यांची समाधी हाचेर तांकां श्रद्धांजली दिवपा खातीर म्हाज्या सयत राज्याचे पुराय प्रशासनातले आमचे सगळे अधिकारी, त्याच बरोबर भारतीय जनता पार्टीचे असंख्य पणजेतले आनी बाकी सगळे कार्यकर्ते हांगासर आशिल्ले.
भाईन गोंय राज्या खातीर केल्ली वेगवेगळी कामां आयजूय बी खास करून इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटात आनी सोशल सेक्टरांत वेगवेगळ्यो योजना ह्यो आयजूय लोकांच्या स्मरणांत आसा. राज्य त्याच पावलाचेर फुडें वचत आसा. प्रोजेक्ट कमी जावपाक फक्त कोविडा खातीर थोडोसो उशीर लागलो, पण निश्चितच रित्या थोड्या दिसां भितर आमी प्रोजेक्ट जो आसा हो लोकार्पण करपाचो. One of the best defense minister ever seen by our country. His contribution is bigger than any other public workers. He will be he is an inspiration that will spread to the future generation as well. And that vacuum which was created at the time of his demise is yet to be filled. तेचे असलो लीडर गोंयांक जाय. IITian would never think that I would become a politician. I would go on a mission to take this Goa, a small little Goa, which had a lot of vacuum at that particular time of leadership. तेणे गोंय फुडें आयलें. त्यांचे वाढदिवस म्हणजे ब्लड डोनेशन कॅम्प हो त्यांचा प्रामुख्यान आसलो. आज सुद्धा पणजी कार्यालयान आमी 9:30 ब्लड डोनेशन कॅम्प केल्लो आसा. आज तांचो 66वो बर्थ एनिवर्सरी म्हणजे त्यांची जयंती. ह्या निमित्तान सबंद गोंयभर आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते सरकारी कार्यक्रम आसाच, पण ह्याच्या व्यतिरिक्त वेगवेगळ्या मतदारसंघा भितर सुद्धा आज ह्या निमित्तान कार्यकर्त्यांनी वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आसा. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. वळीत रावत प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. पेडणे सध्या भायल्या भितरल्यांचो वाद. आमदार मंत्री बाबू म्हणटा तोच पेडणेचो लोकल. बीजेपीचे कांय पोन्ने कार्यकर्ते थळावो जाय म्हणून मागतात. तांकां बाबूची जाप. लोकल म्हणल्यार लोकां मदीं भोंवता तो काय नवो घुसता तो काय म्हणून बाबूचो प्रस्न. पेडणेचे कांय आदले बीजेपी कार्यकर्ते सध्या वोकल फॉर लोकल जाल्यात. बाबू काय स्थानिक न्हू हो तेचे बरोबर रावचो हो विषय येना ना कळ्ळें न्ही. आमी स्थानिका फाटल्यान रावतले. पेडण्याचे आदले बीजेपी कार्यकर्ते थळाव्याकूच तिकेट दियात म्हूण मागतात. 10 दिसां फाटीं तांणी मिटींग घेवन जाहीर केल्ले बाबू आजगांवकर खंय थळावो न्ही. बाबू काय स्थानिक न्हू हो तेचे बरोबर रावचो हो विषय येना ना कळ्ळें न्ही. आमी स्थानिका फाटल्यान रावतले. बाबू म्हणटा बीजेपीच्या मंडळान कसलीच मिटींग घेवना. लाईव्ह तुमचे कितें रिएक्शन आहा तेजेर? मंडळान कसलीच मिटींग घेवना. कांय पोन्ने कार्यकर्ते खंय स्थानिक उमेदवार मागता. लोकल कोण काय म्हूण बाबूचो प्रश्न. काही ओल्ड जे बीजेपीचे आहात तांकां आपल्याक लोकल जाय म्हणटा. लोकल कोण? लोकल सगळ्यांक लोकांक वळखत तो लोकल काय कोणी नवो येवन घुसता तो लोकल? उदका सांबाळ ही आयची गरज. सरकार मायनिंग पिटांतले उदक शेतकामाक वापरूंक पंपिंग सिस्टम प्रकल्प उभारता म्हूण मुख्यमंत्री सुर्ला गेल्ले कडेन उलयलो. हरवळें धबधबो खंय आदीं 12 म्हयने व्हांवतालो, आतां तो एप्रील म्हणल्यार सुकता. अशे प्रकल्प चालीक लायल्यार खंय कितलेशेच झरे व्हाळ जिते जातले. सांखळे सुर्ला अशा पयल्या प्रकल्पाची बुन्याद घाली. मायनिंग पिटांतले लिफ्ट करप हे अजूनपर्यंत पुराय देशात अशा पद्धतीचे मायनिंग पिकाचे उदक लिफ्ट करिना. आमी वी हॅव आस्क्ड स्पेशल परमिशन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ द फॉरेस्ट अँड एन्व्हायरमेंट. अशा पद्धतीच्या प्रायोगिक तत्वाचेर पयलीं जे मायनिंग पीट वापरप
दुसरें जे नॅचरल सिस्टीम हे आत्ता जो प्रोजेक्ट जे आमी सुर्ला गावात इनोव्हेशन करता आसत साखळी मतदारसंघातली सुर्ला ग्रामपंचायत, पाळी ग्रामपंचायत, वेगे ग्रामपंचायत, कुडणे ग्रामपंचायत, हरवळे ग्रामपंचायत, मये मतदारसंघातली शिरगाव ग्रामपंचायत, होंडा ग्रामपंचायत आणि त्याच्या उपरांत पिसुल्ल्या ग्रामपंचायत ऑलमोस्ट 10 पिकांचेर आमी पंप बसयता आणि जवळपास वेगवेगळे 5 मेजर नाले सुर्लाचो, वेळगेचो, हरवळेचो, पिसुल्लेचो आणि शिरगांवचो हे नाले आमी पुनर्जीवीत करता. हरवळ्यांतल्यान नाल्यांतल्यान हरवळ्याचो धबधबो 365 डे 24/7 तो व्हांवतालो. आता जर तुम्ही पळयशात आमी थोडोसो प्रयत्न केल्या उपरांत तो मार्च पर्यंत वयता. उदक फ्री दिता म्हणटा ती गजाल फाल्स. उदकाची बिलां खंय तोबरात. तिडकल्ले दाबोळेच्या थळावे PWD ऑफिसांत पावले. थंयचो इंजिनियर म्हणटा लोक खंय समजून घेनात. एकाच कनेक्शनात 3-4 भाड्याचे रूम चलयतात. तो रिपोर्ट करून सरकाराक धाडटलो. आतां मेरेन खंय मोरगांवांत 34% लोकांक झिरो बिल आयलां. As a common man, how will I know that I have used more than 50 cubic meter of water? तू ते स्टडीज करना का? तू म्हाका एप्लिकेशन दे म्हण आमी स्टडी करून सांगता म्हण कितें आसतें. 2 वर्सां जाले कोरोना काळात लोकांकडे पैसे ना. लोक आताच खंय तरी कामा धंद्याक फुडें जाला. गरबी हे इतले पैसे खंयचे फारीक करतले. पयले 100 रुपया येताले 200, आता 1,500, 2,000 हे कितें चाललें आसा? हे कितें चाललें? ह्या सरकारान लक्षात घेवं जाय. ह्या सरकारान लक्षात करिना जाल्यार आख्या गोंयभर हे आंदोलन चालू जातले आणि हे लोक फाटी सरचे ना. ही लोकशाहीचे राज आसा. हे हुकुमशाहीचे राज ना. हुकुमशाही सोंपली. उदक फ्री दिला म्हणला 50 cubic meter water is been given free. Appreciate government appreciate करपाचे. पूण बिल डबल येला. What is the benefit? काय बेनिफिट? So where is the free? And how we will come to know that 50 cubic meter was not consumed and it is free? So this has to be rectified. You mean to say they're giving from one side and charging double? Of course. I was paying 3,000, now I'm paying 8,000. So where is the free? फ्रीचो प्रश्नच येना इतून. There is no free. In fact, I'm paying double, no? इंजिनियरान इशू उरपाटो लोकांचेरूच हाडलो. एकाच मिटराचेर खंय 3-3, 4-4 भाड्याचे रूम चलयतात आणि बिलां वाडली म्हणटात. एज ऑन टील डेट 11,490 बिल जनरेट जाल्ले आहात एंटायर मोरमुगांव तालुका. तेतून भितर 3,853 झिरो बिल आयला. इट इज कम्स अराउंड 34%. 34% लोकांक झिरो बिल आयला. आणि आता हे सांगतात ते 50 क्युबिक मिटरा वयर आहा ती ओवरऑल 1,238 बिल आहात. 1,238. हितून भितर थोड्यांक कन्झम्पशन जाल्लें आसतलें बिकॉज ऑफ एक घराक कनेक्शन घेतात आनी रेंटल दवरे आसा. तेका लागून ते बिलां कांयच करूंक शकना. सेकंड फॅक्ट हे कितें आसा, एका मिटर फॉल्ट करूंक शकता. तें पयलें हांवें 1-2 जाणां मिटर फॉल्ट करूंक शकता. तांकां सांगलां इंडिविज्युअल तुमी हें करात. मिटर त्या प्रमाणे कितें कमी जास्त जाता त्या प्रमाणे बील कमी करतात. कमी जावंक शकता. स्लॅबां येवंक शकता तें. आनी त्या प्रमाणे तांकां हें केलां. पूण तें अजून कोणूच अप्रोच जायना की एप्लिकेशन्स घे. ताका लागून हांव आतां रिपोर्ट करतलो आनी त्या प्रमाणे कितें डिसिजन जाता तें तुमकां कळयता म्हूण सांगलां. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. मगोन सध्या शिरोडे मतदारसंघात कामाक नेट धरला. आयतारा सांजे कार्यकर्त्यांची बसका जाली. सध्या शिरोडा संकेत मुळेचें नांव मुखार येता. 23 तारखेर परत बसका घेवन निर्णय घेतले म्हूण आमदार फुडारी सुदीन उलयला. सत्तेंत नासतना सुद्दां मगोन खंय शिरोडे भरपूर काम केलां. टोटल शिरोडा मतदारसंघात मोगो पक्ष कितें आमी दाखोवन दिले. आनी एका म्हयने भितर सामान्य ह्यातून निवड ठिकाणी सुद्दां आणि म्हाका खूब आनंद जाला. कारण आज इल्ल्याशा टायमा भितर तुमी जे लोक आयले त्या बद्दल सामके आनंद जाला. परत आमी येतली मिटींग तुमकां दवरतले येतल्या म्हयन्यात. उलोवपाचें खूब आसा, खूब विशय आसा. कारण आमी 23 तारखेर परत मिटींग दवरूंक पळयला. ती मिटींग जाले नंतर नक्कीच हांव स्वता हाजेर डिसिजन घेतलो. त्यानंतर 29 तारखेर आमी सादारण दुसरी परत तिसरी घेतले आणि त्यानंतर एक आता आमच्या महिला मोर्चाक हांणी म्हणटा की 210 सेल्फ हेल्प ग्रुपांक मेळपाक जाय आनी आय एम रेडी. येता 15 दिसांक त्या 210 सेल्फ हेल्प ग्रुपांक इंडिव्हिज्युअली हांव मेळटलो. इंडिव्हिज्युअली
आमी सत्तेर नाशिल्ले स्टील आमचे कडेन जे जाता ते आमी केलां आनी आमी करीत रावतले. दुसरें म्हाजें सांगपाचें तुमकां इतलेंच की हांव एक मोगो पक्षाचो सदस्य आसा. हांव तेंचे जे कितें कार्यकारिणी जावं कितें सांगता तेका हांव बांदील आसा आनी जशें म्हाका सरान सांगलां की तूं फुडें वचून काम कर, हांव तुजे फाटल्यान सदांच आसतलो आनी त्या शब्दा प्रमाणे हांव म्हाजें काम करीत येयल्लो आसा. सुदिनान मडकय मतदारसंघातल्या दुर्बाट WRD खात्या सकल राखणे वणत बांदपाचें काम सुरू केलां. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गेल्या पावसात हांगा एक धड कोसळ्ळी आणि ही धड कोसळिल्ले कामाची सुरवात आज वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटा मार्फत मंत्री नेरीन पास केल्ल्यान आणि त्याच प्रमाणे वॉटर रिसोर्स इंजिनियरांनी हातभार लायल्यान ते कामाची सुरवात आमी केल्ली आसा. स्प्रिंकलर बसोवपा खातीर ज्यो सरकारी योजना आसा आनी आमचे माधवराव ढवळीकर ट्रस्टाच्यो ज्यो योजना आसा तातूंतल्यान तांकां स्प्रिंकलर बसोवपा खातीर हातभार लायतले आनी हें जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता फुडल्या काही दिसांत जे शेतीचें उत्पन्न कमी जालां, कुळागराचें उत्पन्न कमी जालां, काजूचें उत्पन्न कमी जालां तातूंत भर पडटली ह्या बद्दल दुबावना. कोंकणीचो सांबाळ करपाची जबाबदारी कोंकणी उलोवपी लोकांची. मयेचो फुडारी मिलिंद पिळगांवकार उलयलो. कारापूरच्या युवा नाच संस्थेन स्वर वाळवंटी अखिल गोंय कोंकणी अभंग गायन सर्तीचें ऑडिशन दवरिल्लें. त्या वेळार मुखेल सोयरो म्हूण उलयतना मिलिंदान संस्थेच्या कामाची तोखणाय केली. म्हणजे 135 कोटीन जर फक्त 20 लाख लोक कोंकणी भाशा उलयता जाल्यार ही कोंकणी भाशा जपपाचें बी काम ह्याच 20 लाखाचें. भाशा जी आसा पळय ही फक्त आमकां संस्कृतीच दाखयना तर आमची ओळख दाखयता. गोंयांतलो मनीस जेन्ना गोंया भायर वयता, खंयचेय स्टेटीन वचा तुमी, किंवा गोंयाचो मनीस देशाच्या जर भायर वयता जाल्यार तेजी एक अनोळखी वळख आसा. सगळ्या जगान गोंय जें आसा हे एक टुरिस्ट प्लेस म्हणून फेमस आसा. तशेंच गोंयाचे लोक हे प्रेमळ, बऱ्या स्वभावाचे, कोणाक फटिंगपणां करिना असले. लास्ट इयर तेंच्यांनी जो कार्यक्रम केलो ह्या कार्यक्रमाक तेंच्यांनी ऑडिशन घेयनासतना कार्यक्रम केलो आनी तांकां अशें दिसलें की एंट्रीज कमी येतल्यो, पूण तेंचो तो कार्यक्रम रातभर चल्लो आनी तो रातभर चल्ला म्हणूनच तेंच्यांनी आयज ऑडिशन घेवपाचो प्रयत्न केला आनी आज कितले येला एंट्री? कितले? म्हणजे ही एक खरोखर बरी तुमची गोष्ट आसा जी तुमी करता. बीजेपी सरकारान फोंडेकारांक त्रासांत घाले. सरकारी जॉबांच्या नांवान फटयले. फोंडे मेडिकल फॅसिलिटी ना, ब्लड बँक ना. फोंडेकारांनी असलें सरकार परत हाडचें न्ही म्हूण मोगोचो उलो. TMC गोंयांत आयले म्हूण खंय बीजेपीक दुखता. फोंडेकारांक खरी दिशा मोगोच दाखोवंक शकता म्हूण दोतोर केतन भाटीकार उलयलो. जो बरो आसा तो जिखतलो नाल्यार तो शिकतलो. आमी भिना. एकटो कोण सांगता हो रावतलो, एकटो कोण सांगता तो रावतलो. कॅन्डिडेट फोंड्याचे पळयात आनी तांच्यांनी 2017 पासून कितल्यो पार्ट्यो चेंज केल्यो ते पळयात. केतन भाटीकर 2017 नोव्हेंबर 27 MG पक्षान गेल्लो. आजूय MG पक्षान आसा. खंयचो उडयो मारूना, खंयच्या भुरग्यांक खंय धाडूना. आसा थंयच आमी आसा. की फक्त बीजेपीचो कमळ लायलो की हिंदू. म्हणजे हाज्या फुडें बर्थ सर्टिफिकेटीचेर जल्माक येता तेन्ना युअर रिलीजन बीजेपी इन ब्रॅकेट हिंदू घालचे पडले. आमकां फटी म्हणचे गव्हर्नमेंट नाका, आमकां पयशाचे गव्हर्नमेंट नाका. जो आमच्या गरीब मनशांक रस्तो दाखयतलो, जो आमच्या गरीब मनशांक वाट दाखयतलो, जो आमच्या गरीब मनशांक घेवन फुडें वतलो, आमकां तें सरकार जाय. आमचे कडेन ब्लड बँक ना जाल्यार आमकां CT स्कॅन करपाक, MRI करपाक खंय वचचें पडलें? खंय वचचें पडलें? GMC वचचें पडलें. ही दयनीय परिस्थिती ह्या बीजेपीन केल्ली आसा आनी ते आमी सगळे भोगतात. TMC आयले म्हणून प्रॉब्लेम चालू जाले. अरे कितले रेप जाले, कितले मर्डर जाले. फोंड्या शांतीनगरान 2 बायलांचो गळो कापत उडयलो 3 म्हयन्या पयलीं. ताजे कितें जालें? सिद्धीनायक रेप केस कितें जालें? अरे बाबा TMCचे लोक येवन प्रॉब्लेम जाता, घाला मरे भितर तांकां. तुमचें गव्हर्नमेंट, मोदी तुमचो, प्रमोद तुमचो, कित्याक घालना?
दर वर्स 9 डिसेंबराक सरकार विजिलन्स डे मनयता खरो, पूण गोंयच्या खंयच्याच पंचायतीची विजिलन्स समिती सक्रीय ना. ते भायर गांवचेच मनीस त्या समित्यांनी आसल्यार करप्शनाचेर निश्पक्ष कारवाय जावंक शकना म्हूण जाणकारांचें मत. पंचायत खात्यान खंय जाता तितले बेगीन ह्यो समित्यो नेमून गिरायकांक भौशीक मळावेलीं फटिंगपणां भ्रश्टाचारा आड साधन दिवचें. It is very important for consumers to be able to tackle corruption at the root level. And one of the steps for this to take off is the formation of vigilance committees in the village panchayats of Goa. It is time that the Directorate of Panchayats of the Government of Goa take immediate steps to set up the vigilance committees in the panchayats. We appeal to consumers that when they are confronted with issues that they suspect that there may be corruption, there may be a substandard quality provided to them, they can approach the vigilance department. There is also the need for the Directorate of Prosecution to start providing training to citizens to become witnesses in these cases. पण जी विजिलन्स कमिटी आसा ती आज पासून माझ्या तरी नजरेक काय येवंक ना की खंय तरी मिटिंगे जाल्या जाल्यार कॉल आउट जाल्या. फर्स्ट ऑफ ऑल सांगचें म्हणत जाल्यार विजिलन्स कमिटी जी पंचायत लेवलाचेर जी अपॉइंट केल्ल्यो आसा ते विजिलन्स कमिटीक स्वता खबर ना की तेंचो पावर कितें, तेंचो रोल कितें आनी तेंचें फंक्शनिंग कितें तें. हर एक गांवांत जेन्ना एक कमिटी आसता जी विजिलन्स कमिटी स्वता कोण तरी कोणाचो तरी बरो मागपी त्या कमिटीर बसलेलो वयतलो की जेन्ना पंचायतीन जेन्ना एक ग्राम सभेक गांवचोच कोण तरी येवन थंय बसता. एक मेजर रोल प्ले करूं शकना विजिलन्स कमिटी, कित्याक सगळे आपलेच आसता आनी कोण आपल्याच्या अगेन्स्ट खंय तरी विजिलन्स या करप्शन खंय तरी कितें उलोवंक शकना. सो अजून टायम आसा, अजून एक 4 काय 6 म्हयने कितें तरी उरल्या पंचायतीची ह्यो कमिटी अजून एक्टीव करून एक लोकांक खंय तरी उत्साहीत करून ही कमिटी कितें आनी कितें करूं शकता गांवा खातीर ह्या लोकां खातीर हें दाखोवचें. सरकाराच्या आड आवाज काडपी कामगारांचे इश्यू घेवन आंदोलन करपी कामगार फुडारी अजित सिंग राणे निमाणे बीजेपींत. ताचो कामगार फुडारी म्हणून वावर खंय चालूच उरतलो. मोदी सरकार भारतांत सुवर्ण युग हाडपाचें काम करता, ताका तेंको दिवंक खंय राणे बीजेपींत केला. कामगारांचे इश्यू सोडोवंक खंय ताका आतां आदार जातलो. नरेंद्र मोदी जे एक विश्वातले वलयांकीत राज्यकर्ते म्हणून जे सबंद जगात नेतृत्व करता, त्या नेतृत्व त्यांचे आणि त्यांचे जे एफर्ट्स आसा भारताक परत एकदा जो गोल्डन इरा जो आसा, सुवर्ण युग भारताचे जे हाडपाचे आसा पळय, त्यांच्या स्वप्नांतलोच एक म्हणजे किंवा त्या त्यांच्या दैवी कार्यातलो एक भोई, त्यांच्या पालखीच्या एक भोई म्हणून. आणि भारतीय जनता पार्टी जे नॅशनल युनिटी अँड इंटिग्रिटी करता, ते नॅशनल अँड इंटिग्रिटीच्या कार्यातलो एक पायक म्हणून हांगासर भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश करताना म्हाका अतिशय आनंद जाता. हो प्रवेश जरी असलो, तो प्रवेश म्हणटना अशें दिसता की घरातलो एक सदस्य भायर आसलो परत भितर येता, ताका प्रवेश म्हणचो काय कितें असो एक प्रश्न येता. युनियन लिडर म्हणून काम चालू हां, युनियन लिडर म्हणून काम चालूच आसतलें. म्हणजे थोडीशीं कामां उरलेलीं आसा, एश्युरन्सीस आसाच ऑलरेडी, पण ताका लागून हांव म्हणटलो हजारो कामगारांक तेंच्यो नोकऱ्यो ज्यो आसा न्ही कन्फर्म करपाचो आनी तेंचो पगार 5 पटीन वाडोवपाचें जें आसा पळय, त्या अनुशंगान हजारो कामगारांक मदत करपी हो मुख्यमंत्री जो आसा, ताका लागून हें काम फुडें व्हरतना ते आणखी म्हणजे जोमान फुडें वयतले, ताका चालना मेळटली. म्हाजें काम जे एफर्ट्स आसा पळय ते इजी जातले. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपाचेर. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.